दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो नमन मोगाचो प्रणव. मोगाच्यान दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलान सादर करच्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव आशेतां. आज एक वर्तो दीस, ताळयांचो आयतार आमी संभ्रमता आनी आज तावन भाग्यवंत हप्त्याची सुरवात जाल्या. जेजूच्या कश्ट मरणाचो विशेष रितीचो नियाळ करूं आनी तशेंच आमच्या सडवणे खातीर ताणें काल्वारीच्या त्या दोंगरार ताच्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटयलें, ताच्या जिवाचो सॅक्रिफीस ताणें केलो आनी परत तो जैतेवंत जालो. पातकाच्या बंदड्यांतले ताणें आमकां सोडयलें, सासणीक जिविताक ताणें आमकां सहभागी केलें. आनी आज ह्या भागी दिसा आमच्या चॅनलांत हांव एक विशेष कार्यक्रम तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां वर्तो संतोश भोगता. आज आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात दोग अप्रतीम कलाकार आनी ते जावन आसात मानेस्त प्रेम लोबो आनी तशेंच मानेस्त स्टॅनी मचादो. कितें हांची विशेशता ती जावन आसा. वय शिंजेच्या बुधवारा तावन प्राचीत काळ आरंभ जाता आनी तशेंच हर एका हप्त्यांत आमकां आमच्या धार्मीक जिवितांत विविध प्राचीत काळाची भक्तीपणां आमी आदरता आनी तांतलें एक विशेष भक्तीपण जावन आसा खुर्साची वाट. पिलाताच्या राजांगणांत काल्वारीच्या दोंगरा पर्यंत सोम्यान चल्ली ती वाट आमच्या दोळ्याक अशें आमच्या काळजा मनाक थिरोवन रावचे बरी आमच्या मालगाड्यांनी ती मांडून हाडल्या. पूण फाटल्या थोड्या वर्सांत ह्या देवासावांत एक नवें साव आयलां आनी तें जावन आसा लायव्ह खुर्साची वाट. म्हळ्यार हेळिल्ल्या कलाकारांसोवें सुमधूर संगिता संगी जेजूच्या कश्टांचो नियाळ लोकांक रूप रूप दाखोवचे प्रयत्न मंगळूरच्या सबार भागांनी तें जावन आसा. पूण आज ह्या प्रयत्नांत तांकांच समर्पिल्ले दोग कलाकार ते आसात आनी ते जावन आसात मानेस्त प्रेम लोबो आनी तशेंच मानेस्त स्टॅनी मचादो. मानेस्त प्रेम लोबो आनी मानेस्त स्टॅनी मचादो, तुमकां ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो हांव येवकार आशेतां. नमस्कार. देव बरें तुमकां तशें. सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी, दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल विक्षण करच्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी परत एक फावटी तुमकां हांव मोगाचो येवकार आशेतां आनी तुमची एक मोटवी वळख तांचे मुखार दवरूंक म्हाकाय व्हरतो संतोश आनी अभिमान. मानेस्त प्रेम लोबो बाबुगुड्डा अत्तावर हांगासर ते वस्तीकरण आसात. कोंकणी समाजींत नामणेचे लेखक, एक कवी, काणयो तांणी बरयल्यात, कादंबरी लेखनाद्वारे साहित्यीक वावर तांणी दिला आनी तशेंच एक गावपी जावन तांणी तांचो एक मोठो वावर कोंकणी शेतांत भेटयला. कोंकणी कोगळ देवादीन विलफ्यावाच्या पंगडांत पयल्या प्रदर्शनांत आज पर्यंत तांचो अमोलीक सांगात तांणी दिला आनी मोठो वावर तांणी भेटयला. 16 वर्साच्या प्रायर तावन आज पर्यंत कला संवसारांत तांणी तांचोच म्हूण सांगल्लो एक विशेष वावर तांणी तो दिला. वृत्तेंत ते एक बँकर जावन आसले, प्रस्तुत ते रिटायर जाल्यात आनी विश्रांत जिविताच्या ह्या काळारी तांणी तांची कला सेवा आनी तांचे मिसांव तांणी सोडूना. ह्या विशयांत मुखार तुमकां ते नीज नीज कळटलें. आनी तशेंच आनी एकलो वर्तो कलाकार आज आमचे सोबे आसा, मानेस्त स्टॅनी मचादो बोंदेल. अप्रतीम नाटकिस्त, नट, गावपी. आपल्या 12 वर्सां प्रायरच तोंडाक बंड ताणें पुसल्लो आनी नाटक शेतांत ताणें ताचो मोठो वावर दिला. कोंकणी, कन्नडा असल्या सबार नाटकांनी ताणें नटन केला आनी आपल्या नटनाद्वारे सर्वांची काळजां मनां ते जिखल्यात. व्हाईट हाऊस ह्या फामाद संस्थान सादर करच्या हर एका श्राव्य दृश्य ह्या प्रदर्शनांत
या ऑडिओ विज्युअल ताचे जे कितें प्रदर्शन हर एका वर्सा ते करतले त्या प्रदर्शनांत ताणें तांचो प्रमुख पात्र घेतला आनी हर एका गांवांनी तांच्या तालंताद्वारे सोम्याची महिमा गाजोवंक ते कारण जाल्यात. आज हे दोग अप्रतिम कलाकार आमच्या स्टुडियोंत आसचे निजायकी आमकां व्हरतो संतोष. सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी मानेस्त प्रेम आनी मानेस्त स्टॅनी मस्तादो तुमकां मोगाचो येवकार परत्यान हांव मागता आनी आमचें संदर्शन आमी आतां मुंदरसून व्हरया. देव प्रेम. केदळ दोग जाण सांगाता मेळटात थंयसर अजापा घडटात. कित्याक म्हळ्यार सबार विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार केदळ दोग जाण सांगाता मेळटात. कल्याणजी आनंदजी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजन नागेंद्रा, अप्रतिम कलाकार. दोग जाण सांगाता मेळ्ळे तांणी अजापांत केल्ले बरी केली. तितलेंच मात्र न्ही, विमान आज तर वयर उडटा जाल्यार ताका दोग जाण कारण. रायट बाबाव म्हूण आमी सांगता, ऑरवेल रायट आनी ताचो भाव सांगाता मेळ्ळे. आनी तशेंच आज फिल्म पळयता जाल्यार लुमिरे सहोदर म्हूण लुमिरे बाबाव म्हूण आमी सांगता ते दोग म्हळ्यार दोग जाण सांगाता मेळ्ळ्यार अजापा करतात. सो तशें आज तुमी सांगाता मेळचे आमच्या स्टुडियोंत एक अजापूच म्हूण सांगयेत हांवें. पूण पयलें प्रेम सर तुमच्या विशयांत इल्लीशी माहिती आमच्या पळोवप्यांक दिया तुमी. ह्या कला वावराक येवंक म्हळ्यार बरोवचें देणें तुमकां देवान दिल्लें, गावचें देणें तुमकां देवान दिलां. हाका प्रेरण कशें मेळ्ळें आनी केदळांत तुमी तें स्टार्ट केलें? हांव काश्या हायस्कुलांत 9व्या क्लासीन शिकतना तुका उडस आसून पळय जेमी बरो कस म्हूण क्लास आयकलें जेमी बरो. आमी उट्टू एकाच बंकार बसताल्या ताणें बरोवंक सुरू केलें आनी तो ल्हान काणयो कितें बरयतालो आनी म्हाकाय तें वाचतना म्हाका कितें म्हणून बरोवया म्हूण आशा जाली. सो त्या दाळांत हांव न्हू हांवें इल्लेंच बरोवंक सुरू केलें आनी तेंच आतांय म्हज्या मतींत तें आसा आनी मुखारी कितें म्हाका केदोळ सांगता तें हांव कट्टीत बरयतलो आनी पत्रार ह्या कोणेकी धाडटलो. सो अशें तुमकां बरोवचें एक प्रेरण महाराष्ट्र जेमी बरो कसाच्या सांगात पडान तुमचें तें एक तें सुरवात जाली म्हणच्यात कांय दुबाव ना आनी ताचो प्रभाव तुमच्या बरोवपाचेर पडलो. स्टॅनी जाटो तुमच्या लागीं हांवें विचारचें, तांणी मस्त काणयो आनी बरयल्यात काय? तुमी कांय म्हणी काणयो बरयल्ले कांय खबर आसा की तुमकां? गाणे बरयलातलो पूण वाचची एक पिसाय आसली थोडी. कित्याक म्हजी आवय वस्तू काणये बूक वाचची, पत्तेदारी कादंबरी वाचते, तिका एक बरे पिशे आसले. म्हज्या व्हडल्या भावाकी जोर पिशे आसले. थंय तांणी हाडले सोर्या आमी वाचताले आनी पैनारीचेर विक्टर रॉड्रिग्साची पत्तेदारी एक काणी येताली. ती वाचचे म्हळ्यार बारी पत्तेदारी आनी क्रिमिनल वाचचे म्हळ्यार म्हाका इल्लेशें जोर क्रेज आसली. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक ल्हानशें म्हणटार मागीर तें बरें पळोवन हांवें एक ल्हानशें क्रिमिनल मायंड म्हाकाय आयलें आनी इल्लेशें क्रिमिनल लायन गेल्ल्या बरी जाल्या म्हाका. पूण आतां सांगचें जाल्यार आमच्या प्रेम सरान बरयल्या उपरांत वाचूंक एक मनीस जाय आसता. तातूंत तुमच्या वर्गाचे मनीस ते गरजच ते इतले म्हळ्यार गरजच वय मो. सो तशें आतां नेक्स्ट सवाल हांवें तुमकां विचारचें, तुमी वाचतल्यात क्रिमिनल मायंड म्हूण तुमी सांगलें म्हळ्यार तुमी ल्हानपणांत बारी पकरेपणांत बारी नांव वाडल्यात म्हूण आतां कळ्ळें म्हाका. तुमच्या इस्कालाच्या विशयांत तुमच्या शिकपाच्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात स्टॅनी सर? शिकपांत पाटी म्हणून येतलो मुखार म्हणून येतलो पूण हर एका क्लासीन पास जावन तायलो ते पर्यंत 8वी क्लास पर्यंत. पूण इल्लेशें म्हणजे पकडेपणा वरवीं घरच्यांक इल्लेशें मातशें कश्ट जातालें. हर एका क्लासीन तर टिचर्साचे कंप्लेंट, स्टुडंटाचे पेरंट्साचे कंप्लेंट्स म्हणटाले घरा इल्लेशें मारण बरो पडटालें. कित्याक म्हजो बाब बापायक बाब म्हणटाले हांव, आवयक माय म्हणटाले हांव. बाब इल्लोसो स्ट्रिक्ट आनी शिस्तेचो मनीस. कित्याक की म्हळ्यार तो एक्स मिलिटरी जावन आसलो, आर्मी जाल्लो. सो ताची शिस्त आमकां इल्लेशें कश्ट दिताली. मार खाताले, मस्त मार केले येता. तशें इल्लेशें इस्कॉलांत म्हजें लायफ स्कूल लायफ जालें म्हळ्यार थंय 9th स्टँडर्डांत 8वी क्लास पुरो पास हांव. 9थांत मात्र पुरो सगळो फेल जालो. म्हज्या बापायन ताणें केलें म्हळ्यार
पुरो तो इस्काट केले म्हणून काडले आनी कोर्स म्हाका 2 वर्सांच्या कोर्साक ITIक जॉयन केलो आनी थंय हांव 2 वर्सां टेक्निकल म्हजी सर्टिफिकेट कंप्लीट केली हांवें. ताचे उपरांत हांव म्हज्या कामाच्या लायफाक कंटिन्यू तुमच्या आता कामाच्या अंत म्हणसरी तुमची एक वळख आमच्या विक्षकांना तुम्ही सांगले. प्रेम सर, आता तुमच्या एज्युकेशना विशयांत तुम्ही कॉलेजीक गेल्यात, ताच्या उपरांत कशें पुराय जालें ह्या विशयांत एक झळक. हांव तुमकां सांगलें हांवें कशा हायस्कुलांत 10वे क्लासीन म्हणसर शिकलो. त्या उपरांत एलिशियस कॉलेजीक गेलो. एलिशियस कॉलेजींत BCom म्हणसर शिकलो. बिकॉम त्या उपरांत सुमार तेंप काम मेळो ना. एका ऑडिटरा कडेन काम केलें. मागीर म्हज्या भयणीन म्हाका कॉर्पोरेशन बँकांत ताचे म्हळ्यार तो पयले उंचल्या स्थानार आसलो ताचो वय, ताणें म्हाका इंटरव्यू दिले आनी आपयलें. ते दारांत हांव दुसरें खंयी ट्राय करूंक की ना बँकाक कामाक, पूण बँकांत दवरलो. पोर सुमार 1970 हांव रिटायर्ड जालो. ते दवर पर्यंत 30 आनी 6 वर्सां हांव वावरलो कॉर्पोरेशन बँकान. आनी आतां ते बँक तुका तसा मर्ज जाला आनी युनियन बँक, आनी थंय तावन दिसपट तो ग्रास येता. सो त्या जिविताची एक धाकटुली वळख आमच्या पळोवप्या मुखार तुमी दवरली. म्हळ्यार तुमी एक क्लरिकल डिपार्टमेंटाचे आनी स्टँडर्ड तुमी एक मॅकॅनिकल डिपार्टमेंटाचे. तुमी बरयतले आनी तुमी वाचतले, पूण तुमच्या दोगांच्या मदें एक साम्यता कितें गे म्हूण सांगल्यार दोगांकी गांवच्यांत इंट्रस्ट आसली. वय मो तुमकां दोगांकी गांवचे म्हळ्यार तुमचे बारीक काळजाक लागशिल्ली एक कला ती जावन आसली. देखून प्रेम सर, तुमी गायनांत मस्त मुखार गेला तर तें म्हाका गोत्त आसा, पूण पयले चान्स हांव आमच्या स्टँडर्डाक दिता. सर, तुमी गायनांत कशें तुमकां इंट्रस्ट आयलें आनी खालें परत कशें बगलें तुमकां मुखार वचूंक कशें जायत तुमचें? म्हजी माय आनी बाब आस्ती म्हाका नात. म्हजी आवय मस्तो एक मोगान आनीक आमी घरी सुट्टेले बुक्स आमकां तितून व्हरताले. हांव ते प्रेरण म्हाका तिशेंतोन आयलें. कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय कडेन एक जर्मन मेड हार्मोनियम आसलें. ते जाल्यार किबोर्ड्स नासले, हार्मोनियम आहलें. आनी तिके जाल्यार आमी घरा बसून कंतारां म्हणचें, आमकां देर्स जाल्या उपरांत कंतारां म्हणचें की तिणें हार्मोनियम यूज करून कंतारां म्हणचें. आनी आमकां सकट भुरग्यांक बसून कांतारां म्हणची. फेस्ताच्या वेळार हप्त्या एक फावटी सांगाता वचून पोदां म्हणची. तेले पुरे एक हें आमकां एक रिवाज आसतली आमच्या घरान. सो हें पोद ती पोद म्हणटना म्हाका ही पोदांची एक ज्यो आशा सुरू जाली. आनीक हांव एक फावटी चुकोवन त्या लागून जाल्यार आतां प्रेम गुत्तना त्या म्हाका प्रेमाची वळख ना, पूण विल्ड फेबाच्या घरा कडेन तांच्या प्रॅक्टीस जाता आसतना वचून बसतलो भायर पोदां आयकून. आनी आतां हांवें सबार फावटी काजाराच्या फंक्शनाक थोड्या ग्रुपा वाडटो, म्हळ्यार ताचे वाटो प्रोफेशनल म्हणून न्ही, अशें तांचे वाटो हेचे कोणी वळखीचे म्युजिशियन बरो जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो विजन रन ते पर आमी बरे मस्त क्लोज फ्रेंड्स. बॅट्रीक पिरेरा हे पर आमी मस्त क्लोज फ्रेंड्स. आनी सिंगर्सी म्हजे मस्त फ्रेंड्स आसात व्हडले व्हडल्यान. पूण म्हाका खंयच्याच एक चान्स म्हणून मेळ्ळें ना. अप्रूप एक अशें काजारांनी आनी आतां जालें म्हळ्यार हांवें ट्रॅक काट केला. म्हाका ते बॅट्रीक पिरेरान थोडी ट्रॅक्स कर दिला. आनी हातून म्हजें मोगाचें पद आसा. हांव खंय गेल्यार तें कोणें सांगल्यार एक पद म्हूण म्हळ्यार तें पद म्हणटात ते. खंयचें सर तें विक्षकाच्या मुखार एक लायन फुडें सिंग करा पळय. कित्याक म्हळ्यार कलाकाराक म्युजिकाची कांय गरज ना, ताची कलाच इम्पॉर्टंट. कितें म्हणटात सर तुमी? तेव्हा दिन विलशरी विमसाना मोगडी मैपास म्हणल्यार पिक्चर तें बरयल्लें एक पद आसा, मुक्त जो कितलो आशिल्लो.
तें पद म्हाका मस्त मोगाचें पद आनी आतांय तें फामादच आसा. ताची रूच आणखी कोणाच्या खालसा. हे ताची एक मधुरता इतली आसा. डॉक्टर पी बी श्रीनिवासाच्या ताळ्यांत तें आयलां. आजुनूय हर एकल्याच्या काळजामनांत तें चिरोवन रावलां म्हणच्यान कांयच दुबाव ना. तर आमच्या पळोवप्या खातीर 2 लायन सर. बरें. मोग तूं कितलो आसेलो तितलोय लावूंक ना म्हाका, परतून हांव जल्मून येतलो मोगाक ना पोवपाक. मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार तुमचो ताळो सोदतना विल्फ्याबाचे एक चित्रण, ताचें तें हास्कुरें तोंड, वयर पळोवन मायक धरून तें सिंगरची एक स्टायल, ती एक अपुर्बायेची स्टायल हर एका कोंकणी अभिमानीच्या काळजांत ती एक छापून रावला म्हूण सांगच्यात कांयच दुबाव ना. सर, आतां तुमी विल्फ्याचो उडास काडटाना सर्ती येता तुमची. प्रेम सर, कशें तुमच्या संगिताची जर्नी स्टार्ट जाली आनी खंयसर तुमकां तें व्हरून पायलें सांगा पळया. सादारण 1960 इसवेन म्हजो बाप्पा गल्फांत आशिल्लो आनी ताणें कटार थावन येताना एक ग्रँडीक म्हणलो टेप रेकॉर्डर हय तो हाडलो. आनी त्या दाडा आमच्या घरा कडेन जावन ती सडत खंयी तो एक आमी सांगतना रेकॉर्ड जावनचो तो रेकॉर्डिंग सेट कोणें लागीं नासलो. देखून म्हज्या बाप्पान हाचे कडेन विल्फे कडेन विचारलें तिके तुजी सॉंग्स आमच्या टेप रेकॉर्डर सिंग करताय म्हूण. तो खुशान आयलो. ताचे उपरांत ती सगळीं ताणें सांगिल्लीं बोदां म्हाका भायर जावन गेली. सदां तितलें सिंग करचें. त्या दाडा विल्फीन ती आयकली आनी म्हाका अशें ती एक ताणें एक ट्राय म्हळ्यार ते गजानाचे पद गावचो एक अवकाश दिलो. ताचे उपरांत म्हजी संगिताची जर्नी स्टार्ट जाली म्हूण. तशें तुमचें संगीत सुरवात जाल्यार तुमी संगितांत मुखार वचनच आसल्यात. तुमी कशें तुमच्या ड्रामा फिल्डाची एक्टींग फिल्डाची सुरवात केली स्टॅनी सर? हांव ल्हान आसतना खंय 6th स्टँडर्डांत जावन आमी धाकटे इस्कॉलान नाटकांनी बरें आसले. आमी नाटकांत पात्र आमकां दितालीं. ताचे उपरांत म्हणजे स्कूल लायफ जाल्या उपरांत मागीर हांव तितकेशें इल्लेशें आवटलायन म्हूण येता बरी लायन न्ही ती आवटलायनाक गेलो. तेन्ना इल्लेशें ब्रेक पडलें. थंय केलें जालें की सडन एक व्यक्ती म्हाका भेटली स्पिरिच्युअल हाका. एक बोंडक्यांचो मनीस तो राची वाडवा म्हणून. ताणें म्हाका धरलो आनी धरून म्हज्या जिविताचें एक लायफ चेंज करूंक प्रयत्न केले. आनी हांव स्पिरिच्युअल लायनाक आयलो. स्पिरिच्युअलाक लायन आयिल्ल्या वेळार म्हाका तेच ताचे उपरांत इल्लेशें नाटकाचे आनी थोड्यांचे बरोबर वळख जावन म्हाका थोड्या नाटकांत म्हाका पयलू आपयलो आनी वायट हावसाचे आनी कुरीन तुमकां गोत आसा बरो कुरीन रस्किना बारीच फामाद पंगड तांचो आसलो. एका वर्साक 3 दिसां शो करतालीं आनी एका दिसाक 3 शो थिंग करतालीं. सो 3 शो एका दिसाचे म्हणटाना 3 दिसाक 9 शोज तांचे चलताले. आनीक मोबायल शोज म्हणटालीं तांणी ताका. पूण भोव आपुरबाचे पुरो धार्मीकच खंयचेय दुसरें नासलें. आनी कन्नडान सडावत तांचे. सो तांचे वाटो 21 वर्सां 25 वर्सां तांणी कंप्लीट केली. आनी त्या पंगडाचे 25 वर्सां जिल्लो जिवल्यो करना तांणी तितल्यार तें स्टॉप केलें. कित्याक तिची भलायकी बरी नासल्यान तेणें तें स्टॉप केलें. पूण तातूंत हांव 21 वर्सां कंटिन्यू म्हाका सोडिनासतना तांणी आपयलें. तांकां सोडिनासतना हांव तांच्या आपोवण्या गांव बसून पात्र म्हाका दिल्लो पात्रां करतालो. धाकटो जावं दी व्हडलो जावं दी खंय जावं दी पूण बरो पात्र तातूंत म्हाका मेळ्ळा. तांकांय हांव आभारी जावन आसा. आनी तशेंच डॉन बॉस्कोलाच्या केएनएसाच्या पंगडांत म्हाका एक बारीक व्हडलो अवकाश मेळ्ळो. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे कॅस आनी परफेक्ट नांबाचेर मस्त कॅस आसले मंगळुरांत त्या दळा. त्या विशयान म्हाका विचारूंक आसा तुमचे आतां मुंदरसून आसा.
चिंता सो खाड म्हाका ल्हान भुरगेपणांत हांव गॅस म्हळ्यार मस्तो पिसो म्हणजे कांद्या म्हणसर गॅस आसताले पयले म्हाका घराक उजी करताले जाल्यार काडिनातलो पूण तशें आसता आसतना म्हाका एक दीस हांव संजेर म्हाका एक संजेची एक म्हणजे बुलेट काडून एक रावंड भायरची एक संवय आसली म्हाका सो त्या वेळार म्हाका भायर सरतना एक कॉल आयले स्टॅनींग हे म्हणालो वय खंय आसा तो हांव घरा आसा तुका एक घडी डॉन बसकाला केवी येत घे म्हणटा हांवें सांगलें तूं कोण हांव डॉल्ला साईबाब म्हणालो खेतरा म्हाका एक तवटे अरे वळ म्हाका काले का पळयता काले जाय काले नाले डॉल्ला म्हणे काले घेवन विचारलें हांवें चिंतलें काय हाचे काय दाला आसतलें लापड्या म्हणजे पूण ना तूं एक घडी ये डॉन बसकाला घे ना येवयत घेवन ना शाय तूं आपले येना तर रावता हांव येता म्हणे सो गेलो गेल्ल्या बरें तो म्हाका पळोवन तो बायकर येताना ताणें एक ओ जेजूच्या पाटाक डन म्हणालो सो थंय ताणें म्हाका डॉल्ला म्हाका एक व्हडलें प्रेरण म्हणजे डॉल्लाक म्हाका त्या संगतीन म्हाका तो एक गुरू तो म्हणटा हांव तर हांव गुरू म्हणून रेस्पेक्ट दिता डॉल्ला जयन पिरेरा आनी एक क्लॉड सांगाती आसा दुसरे म्हाका सपोर्टीव जावन आसले पूण हे मेन म्हाका एक गुरू ते क्लॉड म्हाका ल्हानपणांतल्यान म्हाका म्हजो फ्रेंड तो आमी शेजारी इंदुरांत आनीक एक्टींग करता आसतना नाटकांत म्हाका मस्त सहकार दिल्लो आसा अनिल सल्टाना आनीक विन्सेंट कोरेया हे म्हाका मस्त सपोर्ट करताले मस्त म्हळ्यार मस्त सपोर्ट करताले हांव इतलें नांव म्हाका आयलां तर जाल्यार ह्या व्यक्तीचें नांव हांवें काडचेंच खंय गेलें ओके सो जशें तुमच्या नाटकाची सुरवात जाली त्या विशयांत हांव मुंदरशिता कित्याक म्हळ्यार ताचे वरणी पयलें प्रेम सर तुमी विल्फियाबाच्या विशयांत हांवें आतां उल्लेख केलो तुमी विल्फियाबाच्या सेटांत केदाळा कशें जॉयन जाल्यात आनी तुमचो अनुभव कसो तेंच हांवें सांगलें पळय ती ग्रँडिंगांत हें रेकॉर्डींग आयकून ती पोतां खंय रोसाक खंय खाजराक हांवें गावंक सुरू केली ओके तें ताच्या कानाक म्हणलें एक दीस म्हाका तूं एक ट्राय हो सॉंग आसा सिंगरशी घे म्हण करता हांव म्हणून एक त्या गजालीचें एक सॉंग बेकेचे 3 रुपये म्हूण फस्ट सॉंग हांवें सिंग केल्लें वेल्फिच्यान तूं बेकेचे 3 रुपये तें सॉंग जाल्या उपरांत हांवें फाटीं पळोवन आनी मागीर ताणें सोलो म्हाका सुजान्ना सॉंग दिलें तें एकदम हिट जालें तें मागीर ताचे उपरांत कंटिन्युअस पोता म्हजे खातीर ते ताणें चडोवप चेडवांची म्हजे खातीर ते कंपोज करूंक सुरू केली सो तशें बिकेच्या 3 रुपयांतून तुमी सुरू केल्लें तुमचें संगीताचें पैण आज 3 न्हय 30 करोडाक वता म्हण सांगल्यार कांयच दुबाव ना सर बिकेचे 3 रुपये तुमकां आजून उडास आसा गे नातल्यार सुजानाय जाता खंयचेय जाता चेडूं तूं चेडो हांव सैबाची ओडणी आमकां ओडताना पिसो बाय जालो हांव पयल्या दिश्टीक तुका देखताना सो आज कांय इन्स्ट्रुमेंट नात आमच्या स्टुडियोंत जाल्यार तुमी काळजा गोडा येता तुमी सिंग करतना तुमची जी भावना आमच्या पळोवप्यांक निजागी ताच्या काळजांत ती भितर रिगल्यात आनी परत ते त्याच संवसारांत जिवाळ जाल्यात म्हण सांगच्यात म्हाका व्हरतो संतोष सर आतां तुमच्या दोगांचे इल्लें स्टार्ट जाला मात्र तुमची दोगी जाणांची पर्सनालिटी पळयतना तुमच्या दोगांची पर्सनालिटी पळयतना तुमी एका ऑफिसरा मदीं दिसतात तशेंच आमच्या स्टॅनी सरा पळयतना ते एक विशेष रितीचे एक ताचें एक पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व आमी म्हणयात स्टॅनी सर तुमकां हांवें विचारयां तें कशें तें खाड तुमचे केस एक जुट्ट बदल्ले बरी आसा हाच्या फाटल्यान कांय काणी आसा गी खंडीत आसा कित्याक म्हळ्यार हांव पयले भुरगेपणांत केस म्हणजे ल्हान अशें सोडटालो ते म्हाका करताले ती एक म्हणजे स्टायलीच आसली पूण क्रमेण तें जातना
म्हाका हांवें लांब लांब सोडले कॅस. ही स्टायल मुंबय मात्र आसली. तेचे मुंबयचे व्हडले व्हडले रावडी बुराव, व्हायट शर्ट व्हायट पॅन्ट कॅस घालून बुराव. तो तितके स्टायल हांवें मंगलोरांत हाडली. म्हाका म्हजो संगत एकलो आसलो, तो देवा दिन जाला, जॉस सिमिनेजस म्हणून. आमी क्लासमेट्स आमी सांगता बायकार खंय म्हणे गेले जाल्यार गेले, खंय म्हणे कालय म्हणे आसा आज आयकोंक कोण असलें. सो ताचे उपरांत हांवें ते सोडले कॅस सगळे मंगलोरांत बरे फेमस जाले. म्हाका मात्र सक्कडी म्हणटाले पुलिसी म्हाका थोडे फावटी रावन काडपय न्ही तुज्याल तूं व्हरपय म्हाका न्ही ना कालपाय म्हणून नासताले म्हाका बेश्टे येताले. पूण दिवनातले तांणी, हांव मेळ्ळा. तशें ते कॅस सोडले. मागीर जाता आसतना म्हाका 1994 म्हाका मेजर एक्सिडेंट जालें बायकार. ही सगळी म्हजी खूस पिट्ट पडटा. 1.5 वर्स न्ही जाल्या कडेन येतालो. 1 year पुरो 1 year हांव हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो. आतांय म्हज्या पांयान रॉड आसात. पूण त्या वेळार म्हाका म्हणल्यार चड मापळ्यांक पळयल्यार जायनातलें. सावन आसलो पावल जाल्ली रीत म्हाका आतांय म्हणून आसा. हांव एक ल्हानशी टेस्टमनी म्हणयत म्हजी. एक्सिडेंट जालें. म्हाका एक्सिडेंट जाल्ले काराचो ड्रायव्हर मापली आनी पुडले कडेन तांकां म्हाका कारार घालून उखलून हॉस्पिटलाक हाडलें मापल्यांनी. म्हाका डॉक्टर स्ट्रेट करून म्हाका डॉक्टर्स म्हणले मापडेच आपळीत. व्हडलो डॉक्टर मेन डॉक्टरूय मापलीत, एसिस्टंट डॉक्टरूय मापलीत. आनी हांगा हर एक पुटी डॉक्टर म्हाका विजीट करूंक येताना, सकाळीं सांजेर विजीट करूंक येताना तो म्हाका स्टॅनली म्हूण नासलो, म्हाका नांवां नापयनासलो. जीजस एंचे उरल्यार बाकील पडून जीजस एंचे उरल्यार. सो म्हाका थंय ते कानांगे जीसस म्हाका एक आशा सुरू जाली. इतले नाटकान खेळटा म्हाका हे एक पुटी जीजस असो पात्र म्हाका खेळूंक दिल्यार देवा हांव तुका अर्घात दिता. म्हजी आशा ती म्हाका दिल्यार बऱ्यात. सो अचानक हें डोल्लाचें कॉल आयलें म्हाका. हांव म्हज्या देवान मागणें आयकलें आसतलें ताणें. हांव ती एंट्री मारतना ताणें. सो ताचे उपरांत हांवें कॅस सोडले. हांव फुल्ल कॅस आजेकी कॅस आनी कार्ड सोडल्यात. पूण मोदें एक फावटी हांव पोट्टा गेल्लो. हांवें सांगलें तुमकां म्हाका एकलो मागड्याचो मनीस पडलो. ताणें ताचे कर्सार म्हाका जिणी बदलायचे तुवें तशें ताचे कर्सार पोट्टा धाडलें. थंय म्हजे गॅस काडयले, कार्ड काडयले, पुरा काडयले. पुरा म्हजी वळख करना ते बरें करून गेलें ताणें. पूण आतां परतून हांवें कॅस सोडचें पडलें कित्याक म्हळ्यार ह्या पात्रा खातीर, जेजूच्या पात्रा खातीर. हाचे फाटल्यान एक काणी सांगता तुमकां. काल म्हळ्यार कॅस पयलें सोडटना म्हाका पिस्टन पुरो म्हणटाले. लगेच कोणी म्हणनातले रावडी वत्ते व्हडलो रावडी बोन येताना म्हणटाले व्हडलो रावडी तो तशें अशें म्हूण. बट आज रावडी रावचे मुख्य मनीसच म्हाका आळे आमचो जेजू आयलो, आळे आमचो जेजू आयलो म्हणून सगळे आमच्या ग्रुपांत पंगडांत हर एकले एंत म्हणटात जेजू आयलो म्हणून. सो ते म्हाका एक व्हडलो संतोश भोगता. एंत म्हजें कारण आनी तेंत लोकांनी म्हाका जेजू म्हणून आपणे तेंत म्हजें कॅस आनी कार्ड सोडूंक प्रेरणा. सगळी तुमचे केस आनी कार्ड एक परिवर्तनाचो संकेत म्हणून बदलल्यात. आनी ह्या एका परिवर्तनांत जावन कला संवसारांत तुमकां चडीत आनीक मान्यता मेळोवन दी म्हणून आमी मागता सर. सर आतां प्रेम सर तुमच्या लागीं उलयनासतना सुमार वेळ जालो हांवें तुमच्या फॅमिली विशयांत. कित्याक म्हळ्यार हर एका कलाकाराक हर एक कलाकाराक सपोर्ट दिवची ताची फॅमिली आसताच. देखून तुमच्या फॅमिलीचें एक धाकटें चित्रण आमच्या विक्षका मुखार. म्हजो पप्पा म्हणजे सिल्वेस्टर लोबो. तो सादारण 20-25 वर्सां गल्फान आसलो पयले. आनी वर्साक एक फावटी येतालो. सो आमी चड म्हज्या मम्मा व्हडटो संबंद चड आसलो मम्मा. सो शिगोडचे जावन ते या इगडचे गोडचे जावन ते तेच म्हणचे जावन ते पुरा मम्मान शिकवायचे आसले. तशें ते पुरा आमच्या घरांत सदांय आसलें. आनी मम्माक एक गांवची एक आशा आसली. पयले पंक्तीर अशें बसताले आमी फेस्ता कडेन पुरा. त्या पंक्तीचेर मोदेंच एक पोट वंचीचो हेर पुरा जागी तें आमच्या म्हालगडे गोंय परंपरा म्हणून सांगता दायज गोंय
गरामुखल्या माडासो कापून काढलो बोंडो, गरामुखल्या माडासो कापून काढलो बोंडो, या गरसो येजमानांचो काळजाचो गोंडो, या गरसो येजमानांचो काळजाचो गोंडो अशें दितात ते सॉंग. सो जशें आमी गम्मतायेन आसल्यान घराडे पुरा म्हजी आमी 6 जाणां भुरगीं, मनगडो हांव, मागीर डोरा म्हणून ते केन्ना बेगीन काम करताले, आतां रिटायर्ड, डेनीस म्हणल्या कडेन काजार जालां ताचे उपरांत रेड्नी म्हणून रेड्नी कोरिया फॅक्टर म्हणल्या कडेन काजार जावन ते स्टेट बँकांत आसले, आतां रिटायर्ड. ताचे उपरांत जॅनेट ते बॉम्बे काम करताले, आतां ते एरियासा कडेन काजार जावन हांगाच आसा भुरग्यां सवय. ताचे उपरांत कॉर्नेल, तो आनी एकलो भाव म्हजो, तोय ताच्या फॅमिली संगी, ताची बायले भुरग्यां संगी हांगाच आसा, मंगळुरांत आसा. आनी ताचे उपरांत लागसारचे मारियल म्हूण, ते ल्हान आसतना गल्फांत आशिल्ले सडावत, ल्हान म्हळ्यार 3 वर्सां जावन ते गल्फांत आशिल्ले. तशें ही आमची फॅमिली, तांची पूर सेटल जाल्यान तांच्या भुरग्यांचो. तुमच्या फॅमिली विशयान तुमची? म्हजी बायल लीना लोबो म्हूण, आमी लिनेट म्हूण आपोडचे घरा सकल्यान. मागीर म्हजो एक पूत, एक चेडूं, व्हडलें चेडूं आनी एक चेडको. चेडवाचें नांव प्रशुमा, ते आतां सुनिला कडेन काजार जावन डिसोजा ते. ताचे उपरांत आसा प्रथम, तोय काजार जाला, तोय गल्फांत आसा आतां. देवा करगा कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमचे असो फॅमिलीचे विशयांत एक झळक आमच्या पळोवप्यांक तुमी दिली. स्टॅन सर, तुमच्या फॅमिलीची एक झळक. हांव म्हज्या आवय बापायतान सुरू करता. म्हजी आवय एकदम सोशल वर्कर. ती वदांत आतां प्रेमान सांगिल्लें बरें, आमच्या आदल्या काजारां, आमच्या आदलीं काजारां आनी आतांच्या काजारांक मस्त फरक आसा. कित्याक म्हळ्यार आदल्या काजारांचेर ओव्यो येर्स आनीक मस्त सकट आसतालें, घुमटां मस्त सकट हें आसा. बट म्हजी आवय आनी तांचें एक टीम आसलें, तुमकां हांगा सगळ्यांक उरता मंगळुरांत, विल्शार आवडटो, प्रेम आवडटो, हांच्या म्युजिकांत जोवी पिंटो आसा, तो म्हजो पयसून म्हाका सैरो पडटा. जोवी मुवीची आवय एमिल्डा पिंटो म्हणून, ती म्हज्या आवयची एक पाट्टा, म्हळ्यार तांचे ओव्यो तांच्या मुखार कोण रावली जाल्यार ती चलवतात म्हणून तल्याक. सो म्हजी आवय ओव्यांची बारीक काय म्हणटात भिशी आनी पदां म्हणचें, काजराचे माटवांनी पदां म्हणचें. आनी एक टायपार कालींग म्हळ्यार बचप्यांत 1953 म्हूण चिंता, 53-54 ती एक महिला समाजांतून ती अध्यक्ष जावन आसली. आनी फस्ट मंगळुराक नेहरू एअरपोर्टाक येता येयल्ले वेळार फस्ट तिका चान्स मेळ्ळें मुखार वचून फुलांगा जावंक. सो कित्याक म्हजो बाप एअरपोर्टांत कामाक आसलो, पयलें बॉम्बे आसलो, मागीर मँगलोरा ट्रान्सफर जालें ताका, आर्मी जावन रिटायर जाल्या उपरांत 94 पर्यंत. तशें म्हज्या आवयच्या आवय बापायक आमी 6 जाणां भुरगीं. मंगळूर म्हजो व्हडलो भाव स्टॅनी मचादो म्हणून, तो देवातीन जाला, ताका तेगा भुरगीं, ताची बायल बेनेडिक्टा मचादो म्हणून, ती एक चेरके ताका. आनी दुसरें आसा म्हजे व्हडले भयण नोवेला मचादो, नोवेला डिसोसा, आतां पयलें मचादो आमी, ताका डेनिस डिसोजा मुल्की थंयच्यान लागीं काजार करून मुंबयत आसात. ती मुंबयत सेटल जाल्यात, ताका तेगा भुरगीं आसात. ताचे उपरांत हांव 3rd वन, म्हाका एक काजार जाला, म्हाकाय एक भुरगें आसा. तशें म्हज्या पाटलें आसा जुडीथ डिसोजा म्हणून, ताका सादारण मंगळुरांत वळखतात, कित्याक म्हळ्यार आमच्या KNSचे एक कार्यदर्शी आनी एक कार्याळ व्यक्ती जावन ते कोंकणी न्ही सर सभा, वय कोंकणी नाटक सभांत
एक कार्यदर्शी आणि एक कार्यालय व्यक्ती जावन गुरुकाराची सेवा दिवन मस्त संगतेत ते वावर दिल्ले मनीस ताका वळखून ते सडवत कोणी नात आणि ताचो पती आसा वलेरियन डिसोजा जाले आता 1 महिनो जालो तो सोरोनो तेव्हा दिन जावन ताच्या फाटल्यान आसा एक भाऊ रोनाल्ड मचादो म्हणून तो आमच्या कुर्साच्या वाटेंत सिरेनाचो सिंहो पात्र करता हरेकांत म्हणून ताची येजमान आसा फिलोमिना मचादो म्हणून ताकाय तेय आमच्या वेरोनिकास ताचे जेरुसलेमच्या स्त्रियां वट्ट तेय पात्र करून आसा ताकाय दोगां भुरगीं आसात ताचे उपरांत आसा एकले निमाणे लेतिशा म्हणून कुलशेकर तेय आमच्या कुर्साच्या वाटेर सगळे फॅमिलीच कुर्साच्या वाटेंत जेजूक म्हळ्यार तुमकां सांगात दिवन आसात. ताचे म्हजो बापूय पात्र तिके पटी आहलो सो तेय तांचो पात्र दिवन आसा आनी तेय काजारी ताका एक चिरको भुरगें आसा ताचो पती विल्फ्रेड डिसोजा म्हणून तो कुवेट आसा. आतां कलाकार सांगता बसतना वेळ पाचार जाल्लोच कळना. जाय तितले विशय आसात उलोवंक देखून वेळ कडेन आसता. मुखल्या विशयाक प्रेम सर तुमचे संगे हांवें वेचें विल्फियाबाचो सांगात ताच्या नायटान फस्ट प्रदर्शनांत येदोळ पर्यंत ताच्या कुटुंबाक तुमी लागशिल्ले. विल्फियाब मोगाळ कळसाचो सर्व कलाकारांक आदार दिवचो. तुमकां तुमची आनी विल्फियाबाची सडावळ कशी आसली आनी कशें तुमची कार्यक्रमांत ते मुंदरून वेतली. म्हाका वळख जाल्ल्या त्या दाळांत सावन हांवें सांगलें आमगेर ताणें पदां म्हणलीं. ताचे उपरांत हांव मस्त ताचे कडेन लागीं जालो आनी म्हाका त्या दाडा तो काम मेळ्ळें तितल्यांत कॉर्पोरेशन बँकांत सदांय कामाक येच्या पयलें हांव तांगेर विजीट करतालो विल्फी कडेन आनी विल्फी म्हजे कडेन सांगतालो आज अर्लें सॉंग हांवें कंपोज केलें हें पद तुजे खातीर केलां हें पद आयवना खातीर केलां हें पद ब्रॉडी खातीर पुरो सांगतालो म्हजे कडेन. आनी थोडी मिनांनी मोदें मोदें ते पब्लीक सांगून जाल्यार ती ताणें थोडीं पदां कंपोज केल्यान पदां आनी ते कंटिन्यू जावन येताले. पयल्या नायटात हांव हरये कनेक्टाक आतां कटार 3 फावटी जाले कुवेट 3 फावटी जाले बारेन जाला बारेन 2 फावटी मुंबय कितलेशा फावटी जाला दिल्ली जाला. तशें सगळ्यांनी आमची नायट जाल्या आनी आमी सगळीं त्या विशयान फामाद जाल्या. सो तशें तुमी विल्फियाबा सांगाता विल्फी नायटांत तुमचो मोलाद एक सांगात दिलो. एक कवी जावन बरोवपी जावनय तुमी साहित्याचो वावर केलो. तुमी एक स्टॅनी सर तुमी एक गावपी जावन एक नट जावन कोंकणी मायेची सेवा केली. येदोळ पर्यंत तुमचे 2 जाणांचे सपरेटच जावन उलोवं नासलो पूण आतां तुमकां दोगांयकी कंबायन करून उलयता ते जावन आसा कुर्साची वाट. आनी हांवें सांगलें आमच्या आयच्या म्हज्या प्रस्तावनांत प्रास्तावीक उतरांनी हांवें सांगलें आज जावन आसा ताळयांचो आयतार. आनी ह्या ताळयाच्या आयताराच्या फाटल्यान आमी पळोवचें जाल्यार 5 आयतारां आमी खरेंच रितीन कुर्साच्या वाटेक प्रमुख स्थान दिता. आनी त्या कुर्साच्या वाटेंत तुमी सादर करची कुर्साची वाट पर्टिक्युलरली युनायटेड फॅमिलींत सादर जावची ती कुर्साची वाट विशिश्ट आनी विभिन्नती जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमच्या कुर्साच्या वाटेचें तें शूटिंग केलें आनी तुमच्या दोगांची वळख जाली. स्नेहालयांत ब्रदर जोसेफान प्रायोजन केल्ली आनी ती कुर्साची वाट आमच्या चॅनलांत लोकांनी पळयल्या. जायत तितल्या लोकांनी पळयल्या. ताका होगळीक उचारल्या मेसवणी दिल्या आनी हाका कारण तुमच्या दोगांनी तुमी दोगांनी आनी सर पंगडान दिल्लो तो एक सहकार. आतां ह्या कुर्सा वाटे विशयांत हांवें विचारचें जाल्यार पर्टिक्युलरली युनायटेड फॅमिली पंगड ही कुर्सा वाट चलोवन व्हरता. ह्या विशयांत पयलें तातूंत भोव आपुरबायेची गितां गायतात. त्या गितां विशयांत त्या पंगडा विशयांत एक मोठवी वळख. विल्फी बिंबसाची देवादे विल्फी बिंबसाची जायतीं पदां ती कंतरा रुपार आसात. ओके. त्या वेळार ती सिंग करची ती कोणी करनात सडत कोणी करनात. म्हळ्यार आतां एक खंयच्याय फिरगेचे एक कुर्साची वाट जाता जाल्यार तूं आसची न्ही केदाळा ही कॉमन कंतरान ती सिंग करची सगळ्यांनी. पूण
हांव करता त्या बद्दरांत हांवें एकदम सर 7 वर्सांनी 7 कुर्साचे वांटो विभिन्न कुर्साचे वांटो बरयल्यात आनी हर एक फावटी हांव वेल्फेची कंतरां घालता तुवें आयकलें जावन पळय पुरा ताचे आनी चड लांब कंतरां तातूंत घालूंक जायना फकत एक पॅर तातूंत घालयत. सो आमचो एक युनायटेड फॅमिली कॉयर आसा तातूंत सगळी पुरो गवपीत ती मिलारच्या कॉयरांत आसात हे काश्याच्या कॉयरांत आसात तशें आमी ती तशें मुंदरसून दवरता आनी हे चडावत ह्या फावटी आतां इल्लेशें उणें आसा नाजाल्यार एक कुर्साची वाट बरयल्यार हांव सादारण एक 6 कडेन खेळयता. ह्या फावटी आतां 4 कडेन मात जाल्यो देखून अशेंच मुंदरसून वता आनी सगळ्यांचो सहकार ह्या कुर्साच्या वाटेक आसा आनी म्हजो हे ग्रूप सिंगींग ग्रूप तो म्हज्या खेदाळाय सहकार दिवनूच आसा. कुर्साची वाट आरंभ जाली गितांद्वारे पूण मुंदरून वता तुमच्या नटनाद्वारे. कित्याक म्हळ्यार स्टॅनी सर गितां संगिता विशयांत प्रेम सरान सांगलें युनायटेड फॅमिली कॉयराच्या विशयांत ती सांगलें सर्व मेंबरा विशयांत सांगलें तांच्या सहकारा विशयांत सांगलें. आतां गिताचो पार्ट जालो नटनाच्या पार्टाक या. आतां तुमकां एक परिवर्तन कुर्साची वाट जिवितांत एक परिवर्तन ह्या विशयांत तुमी कशें ह्या कुर्साच्या वाटेक ह्या कुर्साच्या वाटेक तुमचो अनुभव कसो सांगा. अनुभव सांगचे जाल्यार बरो आसा अनुभव म्हाका बरो जाला आतां अनुभव कित्याक म्हळ्यार कुर्साच्या वाटेक हांव नॅचरल मार खाता नीज चाट्यांनी मारतात म्हाका गुत्ता प्रेमा नीज मारतात हर एक वर्सा म्हजी पाट फुट्टा कुरिसोन कांद्याची काथी वयतात सो तें एके तरेची खुशी जाता. आतां हांगा कालिंग म्हूण सांगल्यार हांवें आमच्या कोंकणी नाटक सभेच्या हातून धार्मीक नाटक प्रत्येक जावन सोमयाच्या पासांवाचें नाटक पुरो आसलें तातूंत पुरो पात्र केल्ल्यान प्रेमान म्हाका उपळून दवरलो म्हज्या कुर्साच्या वाटेक येताय गेस्ताय न्ही म्हणून. सो प्रेमान म्हाका उपळून हाडलें कुर्साच्या वाटेक एंट्री मारूंक कारण म्हाका प्रेम. सो प्रेमान फस्ट आमी केलें म्हाका आपयलें मिलाग्री सिंगर्सच्या कुर्साच्या वाटेक. सो थंयच्यान म्हजी कुर्साची वाटेची जिणी थंय स्टार्ट जाली. पूण नाटकाचें तें आनी एक तोंड नाटकान सबार नाटक आमी केल्ल्या आनी म्हाका तातूंत फूल तातूंत जेजूसोच पात्र आनी कुरिसो म्हणजे मारकवले कुर्साक मारतली तितलेंच जुदासाच्या पिलाताच्या आंगणांत स्टार्ट जेरबंदनीतान मारकवचे कुर्सा म्हणसर मुर्चे कुरिसो तो पार्ट तर म्हाकाच दितात. हाका म्हाका मेन जॉयल पिरेर क्लॉड आनी डॉल्ला आनी आतां के नेसन म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेचो लिस्टन अध्यक्ष वायस प्रेसिडेंट आसा तो म्हाका सपोर्टीव जावन आसा मस्त सपोर्टीव जावन आसा. आनी कुर्साचे वाटेक दुसऱ्यांनी आपयना ते हे पटी कालिंग म्हूण सांगल्यार आतां प्रेमान सांगलें हे पटी चड करूंक जावना म्हाका कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार प्रेमान आपयता आसतना म्हाका कुर्साचे वाट दुसरे कडेन नाटकां पडलें म्हाका ह्या म्हयन्यान फुल्ल आमी 4 संडे नाटक आसलें हाचे कुर्साचे वाटेक म्हाका हे न्ही कित्याक 2 कमिटमेंट करूंक जायनातलें ना म्हाका जायना म्हूण सांगलें तशें ताणें करूं ना थोड्या कडेन म्हजे वरी ताका सुटलें न्ही. आनीक कालिंग म्हणटा जाल्यार आतां आमी कुर्साची वाट पोरच्या पोर स्नेहालयांत केली ती भोव अपुरबायेची कुर्साची वाट. थंयसर कालिंग म्हळ्यार म्हजेत आनी प्रेमाचेत आमचेत कलाकार आसले ग्रुपांतले जाल्यार म्हाका एक मोण जालें कालें म्हळ्यार हांव जोसफा कडेन उलयतना तांचो ब्रदर जोसफ क्रास्ता कडेन उलयतना हांवें ताचे कडेन म्हळें जोसफ हांगाच्या थोड्यांक दिताय गी म्हाका कलाकारांक घालयत गे ओ ब्रदर सायन कळ्ळें तुका लेसर कोणा घाल. सो हांवें थंयतावन एक 10-11 जाणां कलाकारांक घालें. इल्लेशें कश्ट जालें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तांकां अभ्यास ना पयले पोटी आयले इल्लेशें कांय चड उणें जालां पूण तांणी ते शिपाई आनी आसले थंयतान मेळिल्ले बरे बारीक बरें पात्र तांणी केलो. सो ह्या कुर्साचे वाटेचे हातून मस्त
हो तुमचो अनुभव आयकतना मस्त खुशी जाली. प्रेम सर, जेजून ताचो अनुभव सांगलो. मानेस्त स्टॅनीन एक जेजू जावन ताचो अनुभव कसो जालो, एक नट जावन न्ही, त्या एका कुर्साच्या वाटेंत पराकाय प्रवेश म्हणून आमी सांगता. एक जेजूच जावन ताणें कसो ताचो अनुभव ताका जालो तें आमच्या संगी ताणें वांटून घेतलें. म्हाका तुमी सांगा, तुमकां स्टॅनी सर खंय मेळ्ळो, कशें ताका ह्या कुर्सा वाटेच्या ह्या एका देवासवांत ह्या प्रदर्शनांत ओडोवंक तुमकां साध्य जालें? तें कशें जालें म्हळ्यार आमी तोय कोंकणी नाट्य सभेचो सांदो आनी हांवूय कोंकणी नाट्य सभेचो सांदो. पयलें आमी तंतू आतां सोम्या सोपाशा नाट्य करतना तो जेजू जाताना हांव शिपाई या काले मणी जावन आसतालो. ल्हान पार्ट या एक बोटी खोलूक एक पार्ट केला हांवें म्हाका दवड आसना. तशें आमी उट्टा आसताले हर एक हाका. त्या दाळा ताचें ताणें करचें नाट्य म्हज्या मोतीन केदाळें आसलें. आनी एक फावटी हांव बरयतना हांवें चिंतलें हांव केदाळें वाचचें, एकल्यान वाचचें आनी एकल्यान कंटिन्यू करचें ह्या दुसरे कले डायलॉग्स हे एक्टिंगान कितें करून नजो म्हणून म्हज्या मोतीक येयलें. देखून हांवें फस्ट सांगलें तुका आवडलो पात्र खरी येतली म्हणून. तो खुशयेन ओपलो आनी ताची आयडिया तित्त आसली. म्हळ्यार कुर्साची वाट पळयल्या उपरांत तांतू डायलॉग्स ना, एक्चुअली डायलॉग उलोवंक ना ते, पूण एक्टींग आसा तें ताणें एकदम बऱ्या रितीन केलां आनी लोकांच्या दोळ्यांत दुकान सुमीत हाडयलें ताणें. तें हांवें खुद्द पळयलां. पळय कित्याक म्हळ्यार हें एक नवें सांग की तूं उलोवंक ना, पूण एक्टींग 100% आसाच, डायलॉग्स नात. पूण हें एक नवो प्रकार तुमी लोकांक दिल्लो, तांच्या आत्मीक गरजाक व्हरतो एक आदार जाला. आतां सर, तुमी दोगांनी सांगात मेळून कुर्सावट आरंभ केली. येदोळ पर्यंत सबार कडेन तुमी तुमची कला आनी सुमयाचो पाशांव तुमी हेरां कडेन दाखयला. तुमकां अनुभव कसो आसा? एकल्या उपरांत एकल्या तुमी म्हाका सांगात. वा बरो आसा सर. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितरले अंडरस्टँडींग बरें आसा. इवन सिंगर्स बरीं आसात, बरी अंडरस्टँडींग, बरें अंडरस्टँडींग ती करतात. इवन म्हजे एक्टर्स आसात, म्हजे सांगाता आसता. आतां हातून आमी सिंग करूंक वचना, तांची एक्टींग करूंक येना. सो बट आमी एकच सांगाता मेळून आमी दोगांय सांगाता वचून येता. आतां हांव एक फावटी कालें करता म्हळ्यार हांव आनी प्रेम बसून आमी डिसायड करता. प्रेम, हांव, आमचे सांगाता आसा मंगलोर कलाकार डॉल्फी सल्टाना वालेन्शाचो, बसून आमी डिस्कस करता. जाल्यार हांव थोडी प्रेमाक सांगतना प्रेम त्या कंतारांत तूं अलेले कडेन घाले, तूं हें कंतार घाल. ते म्हणटना प्रेम कुशीन वता आनीक म्हाका सहकार करता. तेन्ना तूं म्हाका सहकार करतना ताच्या कंताराक हांव सहकार न्हयचें एक भोव आपुरबायचे आमचे पयण बऱ्या तरांनी तेतूर पर्यंत चलून आसा. आनी म्हजे सांगाता आसा ते कलाकार हर एक मोरयेचें पात्र करता. गीता डिसोजा बेंदूरचें, मागीर शॅलेट म्हणून आसा, थोडी हांगाची आसात खंयची आमचे कुलशेकरची चड एक्टर्स आसात. शॅलेट, निनेट, वेना, लेथिशा, पुरा. आतां म्हाका तुमी परचे दीस स्नेहलांत आमी पात्र करता आसतना आमकां नाटक जाल्लें ती येवन जोसफ क्रास्तान येवन म्हाका पटवून धरलें आनी आसता आनी हांव बारी बरें जालां म्हणून लास्टाक तेन्ना म्हणजे पेमेंट कितले तुमचे निसाद राजा ह्या विशयान म्हाका नेक्स्ट वचोंक आसा. सांगा मुंदरशेया. सो ते जाल्यार तशें हांवें ताका एक जाप दिली. म्हजें नांव म्हज्या सांगात्याचें काडया नाका, विसर नाका. कित्याक तूं म्हजे कडेन विसरल्या आतां थंय वचून गाळी पडटली तुका. म्हळ्यार तशें आमचे भितरलें अंडरस्टँडींग बरें आसल्यान बऱ्या तरान आमी आतां येदोळ वचून आसा. वय तुमी आतां एक विशय सांगले, कित्याक सोम्या खातीर तुमी निस्वार्थ रितीन कर आसात, पूण एवरी मिशन शूड फॉलो ए कमिशन.
कित्याक म्हळ्यार खर्च आसा पण येवंक वचोंक खर्च आसा आनी कलाकार जाल्यार तांचें काम सोडून येतात तांकां काय न्ही तर फुलाची पाकळी इल्लेशें दिवचें पडटा देखून ह्या विशयांत ह्या खर्चा विशयांत तुमचे मदें कशें अंडरस्टँडींग आसा आनी खंयच्या रितीर तुमी खर्च तो चलोवन व्हरूंक साध्य जाता प्रेम सर सांगा म्हाका तुमी. आमचो खर्च एकपटी आतां न्यायालयांत करतना हांवें काय व्हरूंक आनी येवंक चड खर्च जातलो म्हूण चिंतलें. पळयतना तो म्हणलो तुमी एम्बुलन्सार बसतात जाल्यार हो म्हणलो कोण जोसफ म्हणलो तुमी एम्बुलन्सार बसतात जाल्यार हांव व्हरता आनी हाडटा म्हणलो. ती कशी जाली तितलो खर्च उरलो न्ही तितल्या पयसो वचून आमी फाटीं येवंक. मागीर उरलो एक खर्चाचो एक कुर्साचे तो चडाव पळयता कुरीस भाड्याकारचो तो डॉर्मस्कॉला कडेन आसा आनी उरले कोणी आमचे कडेन काणयात इवन म्हजे सिंगर्स जाल्यार ताचे एक्टर्स जाल्यार कोणी पयशा विशयान एक उलोवंक उलयनात काही कॉलेज. सो तशें आजकाल हर एकी पयशान उठाचे पयशान बसाचे जाल्यार तुमी एक सोम्याच्या मोगान आनी कलेच्या मोगान सांगाता मेळना निस्वार्थ रितीर तुमची ती सेवा पळयतना निचाय की आमची काळजां बरोवन येतात आनी आमच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी हांव तुमकां परबी पटयतां आनी धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच देवाची विंचणार आशिर्वादां तुमच्या दोगांचेर तुमच्या पंगडाचेर आनी तुमच्या मिसांवाचेर ती निरंतर वाडोवन दी म्हूण हांव आशेतां. ह्या कुर्सावाटे विशयांत तुमी भोव आपुरबायेन येदोळ पर्यंत तुमी चलोवन आयिल्ली वाट आमच्या विक्षकां संगी आमच्या पळोवप्यां संगी तुमी आतां ती उक्ताडाक हाडली. येदोळ पर्यंत तुमी कितल्यो कुर्सावाट्यो केल्यात आनी कशें ह्या विशयांत तुमचो अनुभव. हांवें ह्या 7 वर्सांनी 7 नमुन्याच्यो कुर्सावाट्यो बरयल्यात. एक सडावत मोरयेचे कळवळे वस्तुपोवटी खेळिल्ली आनी एकदम एक दूख हाडोवची ती कुर्साची वाट म्हळ्यार मोरयेचे कडवळे. ताचे उपरांत उजव्या कुशीच्या सोराची केल्या, मागीर बराब्बासाची केल्या, मागीर दुसरी आवटली कोरोना जाताना कोरोनाची केल्या, कोरोना गेल्या उपरांत ताचे विशयान ती केल्या. सो अश्यो आनी सगळ्यांनी आतां हर एकाकी सहकार दिला आनी कोणेय इल्लें अशें जाय जें हे बदली जें आहलें म्हळ्यार हांवें तें ओपन घेतलां आनी तशें केलां. सर आतां स्टॅनी सर तुमी एक जेजू जाल्यात हांवें पळयलें भोव आपुरबायेन. कित्याक म्हळ्यार आमचो मेकअप मॅन सर गिरियप्पा इडिया भोव आपुरबायेन वेस्ट पिंथरावणी केल्या ताणें आनी इतलो एक्सपिरियन्स्ड पर्सन ताणें इतलो आनी खालतो मनीस सो इतल्या बऱ्यान तुमचो ताणें वेस्ट पिंथरावणी केल्या आनी तुमचें एक्टिंगीक सोम्याच्या त्या एका प्रेरणानच जालें आनी लोकांच्या तोंडार त्या नवन्याची एक बेजाराय दिसून नासली. ड्रामा जालो जाल्या उपरांत प्रेक्षक ह्या पळोवपी तुमकां मेळना ह्या विशयांत कशें तुमचें संभाशण जातलें आनी तांची अभिप्राय कशी आसली. बरी आसली. स्नेहालयांत मस्त स्नेहालयाच्या हाचे उपरांत मागीर तुमी हे आतां प्रसार केल्या उपरांत मस्त ताचे लायक्स आयल्यात, म्हाका मस्त कमेंट्स आयल्यात आमच्या ग्रुपार आनी बरें. तशेंच म्हाका तेंय तावणी स्नेहालयांत तांचे परत बरेंय आसलें. स्नेहालयांत जोसफ धांवून येवन म्हाका पटलून धरून उखलून स्नेहा तुजी प्राय करून शॉक जाली वता तशें बरें निश्चय करिल्लें बरें. आनी एक केलें म्हळ्यार म्हाका बायक तावणी मस्त जाणांचे कमेंट्स आयल्यात म्हाका. पूण ताका काल जाल्यार हर एक की हांवें एकल्यान करून जायना तें म्हजे सांगात्यांनी म्हाका मेळिल्ली चिकनदारां हाचे तावन ती डॉल्प्या सोडान घाल्ली उतरां ती म्हाका मस्त बऱ्याक तर म्हणजे हर एक कलाकार म्हणजे सांगता आसता की एक्टर्सांक बारीक बरी आसात ती स्टडी बरी वेल ट्रेन्ड न्हय तरी पूण ती बऱ्या तरात आसा. आतां परवा आमकां परतून एक आसा निमाण्या शुक्राराक. सो सेम ग्रूप आमी परतून सांगात गेलता. खंडीत जावन आमच्या मात्र न्हय सर्व आमच्या विक्षकाचे आशिर्वाद आनी मागणें तुमच्या मिसावांत खंडीत जावन आसा. आतां प्रेम सर
भोव अपुर्बायेन आमी आतां ह्या विशयान संवाद चलयलो. कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आमी आसाव. आमच्या विक्षकांक तुमच्या दोगांचो संदेश जायचे, पूण पयलो चान्स तुमकां. आमचे विक्षक वर्त्या आतुरायेन राखून आसात. खुर्सा वाटेद्वारे कितें संदेश तुमकां दिवंक प्रेरण लाभले आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेया. हांवें आतां इतल्यो खुर्साच्यो वाटो बरयल्यो तरी थोडी उतरां म्हाकाय बरी लागना. कित्याक म्हळ्यार हांव अशें पळयतल्यान सांगताली म्हूण म्हाकाय भोगता. पूण सगळ्यांनी एक बरी जीण जिवच्या खातीर हें हांवें बरयलां. दुसऱ्या खंयच्याय उद्देशान हे कोणेंय अशें केलां, हे कोणेंय तशें केलां, हे अशीं अर्ली उतरां उलयल्यात त्या विशयान हांवें कसलेंय बरोवंक ना. ह्या तो उद्देशी म्हाका नातलो. देखून कितें म्हज्या मतीन भोगलां आनी कितें म्हज्या पळोवप्यांक आयकोप्यांक करूंक जाता तेंच हांवें सांगलां. स्टॅनी सर, तुमी जेजूचो रोल खेळटात, सगळ्यांची काळजां मनां तुमी जिखतात. ह्या विशयांत सर्व आमच्या पळोवप्यांक तुमचो एक संदेश. जो संदेश काने घेऊन सांगणार आहे, हांव हर एक पटी खुर्साची वाट काढता आसतना तेव्हा जेजूच्या कष्ट मरणाची चरित्र एक नाटकाद्वारे ॲक्टिकाद्वारे आम्ही करून दाखयत आसतना मस्त लोक रडता. ते म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. हांव ते खुर्सातून नासतना म्हाका ते पळयत आसतना लोक सकयल रडचे म्हाका समान दिसता. आनी त्या वेळार हे जाय की म्हाकाय दूख येता. म्हाका तितले कश्ट जाता, तितले दूख हांव सोंसता, तर ताणें कितले कश्ट सोंसल्यात आनी दूख सोंसल्या कोण ना म्हणून. पूण थंय कितें जाता म्हळ्यार मस्त जाणांची म्हज्या एकल्या वरवीं आमच्या सांगात्या वरवीं प्रत्येक जण आची कंतारां येता. आतां कितें थंय कंतारां पडटना आमचें तें एक्टींग थंय सांगाता मेळटना लोक मस्त तरान ते म्हणजे ते सांगतना म्हजी आतां म्हजी लोक उदार लोक मस्त चेंजीस जाता. तांची मनां मस्त तरांची मनां परिवर्तन जाल्लीं आसात. सो ह्या आमच्या नाटकाद्वारे, आमच्या ह्या प्रदर्शनाद्वारे, ह्या खुर्सा वाटे वरवीं लोकांनी तशेंच आनी मुखारय तांची जिणी एक परिवर्तन ह्या खुर्साद्वारे, खुर्सा वाटेद्वारे, प्रेमाच्या कंतरांद्वारे बदलावण हाडूंक प्रयत्न करचे म्हणजे एक आमची एक आशा. जे कितें आज आमच्या पळोवप्या मुखार आमी दवरलां ते नॉट इवन 1%, 1% जावचें ना. पूण वेळाचो अभाव आशिल्ल्यान, पूण ह्या एका वेळांत ह्या तुमी जायते विशय आमच्या विक्षका संगे तुमी वांटून घेतल्यात. देखून स्टॅनी सर, प्रेम सर, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत बरें मागता. ह्या वर्सा तुमची खुर्सा वाट हांवें पळयल्या. येवच्या वर्साय विभिन्न रितीची अन्य खुर्सा वाट तुमी सादर करूंक देव तुमकां एक प्रेरण दिवन दी आनी तुमच्या टिमाक सर बरें करून दी. प्रत्येक जावन युनायटेड फॅमिली क्वायर आनी तुमचे सर्व स्टॅनी सर, तुमचे सर्व कितले आर्टिस्ट आसात तांकां सर्वांक आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवे आमी बरें मागता. तुमच्या विसावांत सर्व बरें आशेता. अशें दिसान दीस तुमचें तें अभिवृद्धी जावन दी. कलेद्वारे सौम्याची महिमा सगळ्या संवसारार ती गाजोवन दी. तुमकां सर बरें मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें आयवो. आनी आमची एक आशा आसा बुजी आनी प्रेमाची. आमी येदोळ कोंकणींतच करना आसा खुर्सा वाट. ती एक कन्नडांत एक करची म्हणल्यार आमची आशा आसा. ते आमी प्रयत्न करना आसा. जावं दी ही तुमची आशा. निजाय की कोंकणींत येदोळ पर्यंत तुमी इतल्या मोलादीक सेवा दिल्या. कन्नडांत ती सगळ्या कर्नाटका राज्याक मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराक तुमचो सौम्याचो वावर तो विस्तारून दी म्हणून आमी आशेता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांक भोव अपुर्बायेन येदोळ पर्यंत 2 महान अप्रतीम कलाकारां सवे आमी हांगासर एक भासाभास ह्या संवाद चलोवन व्हेलो. ह्या संवादांत तुमी वर्त्या आतुरायेन हांगासर वांटेली जाल्यात. ह्या दोगा कलाकारांक तुमच्या मागण्याची गरज आसा, तुमच्या सहकाराची गरज आसा. तांची कला आनी मिसांव सौम्या खातीर ते भेटोवन दितना तांचे खातीर आमी मागोंक फाव. देखून सर्व आमची मागणी प्रत्येक जावन प्रेम सर आनी स्टॅनी सर हांच्या मुखल्या वावरा खातीर आमी मागया. देव ताचेर बेसांव घालून दी. हे कार्यक्रम पळयल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ह्या कार्यक्रमा विशीं एक
अभिप्राय उसारा कमेंट बॉक्सांत कमेंट करा. हे कार्यक्रम हेरां संगी तुम्ही शेअर करा आनी तशेंच मुखली आमची भेट जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आसूं दी. देव बरें करो. दिव्यवाणी